हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सो आयज आम्ही वयता म्हापसा आमचो गणपती बूक करू आणि ते झाले काय आम्ही मॅक्सान वयतली माझ्या बर्थडेची शॉपिंग करू. नेक्स्ट वीकान माझा बर्थडे येवपाचा. सो पहिले आम्ही आमचो गणपती बूक करतली. शॉपिंग वयता म्हटलं माझ्या तोंडा वयल्यान तुम्ही व्हडलेशें काय ना, कलेक्शन पळोवपाक वयतले आमी मॅक्सान. बरें आहा जाल्यार घेतली, ना जाल्यार पळयतली आनीक खंय पोरवरी बी वयतली. आयज वयची ना बट पोरवरी, कित्याक आतां आमकां लेट जालें. फर्स्ट आमकां गणपती बूक करूंक जाय आमचो. सो आतां आमी भायर सरता. आता आयकम येवंक जाय. व्हडलो पावस येवपाचो, व्हडलो काळोख जाला फुल. सो आतां आमी भायर सरता. बाय बाय. मेकअप झालो? येस. सो गायज आमी फायनली पावल्या हांगासर आनी बरीच गर्दी आहे संडे म्हणून. हांगासर एक वाटेन आसता गणपती आनी दुसऱ्या सायडीनूय आसतात ते ह्या वाटेन. सो पयली आमी हांगासर पळयतली. लास्ट टाइम आमी असो कोते घेतलेलो, असो सिमिलर आसा. गणपती सगळे बरे हा. त्या सायडीन पोवन झाले आमचे आणि आता आम्ही वयता दुसऱ्या सायडीन. हांगासर गेल्या वर्सा गायज संडे म्हणून चडूच गर्दी आसा हांगा देवळान. आनी आमचो गणपती बूक करून जालो. खंयचो कितें गणपती तो आमकां तुमकां आतां डायरेक्ट चवथीकूच कळटलें. आनी ह्या फावटी आमी ह्या सायडीचो केला, त्या सायडीन करूंक. बाय बाय. पळय ह्या सायडीन केला ह्या फावटी आमी गणपती. आनी त्या वाटेनूय आसता, थंयसरूय बरें बरें आसा. ह्या वाटेन मातशें चड आसा, सो ह्या सायडीक बूक केला एक. आतां आमी भायर सरता मॅक्सान वचोंक. केशव म्हाका शॉपिंग करून दितलो. तोंडा करता छत्री घेवन बायकार आसता दिसता. केशव सॉंगा म्हणटा, हम चल पडे खंय कपडे कपडे लेने. सो गायज फायनली आमी पावल्या मॅक्सान आनी तुमकां हांगासरलो कलेक्शन दाखयता कितें आसा तो. आनी कितें बरें मेळता जाल्यार घेतले, नाल्यार परवरीन बी पळयतले. सो लेट्स गो. किंवा म्हाका रागान पळयता एका फटको घालता एक पळय कसलो. म्हज्या बर्थडेची शॉपिंगाचो. त्याने व्हडले बॅग घेतला आणि एक बॅग हा तेणे माझ्या कडेन दाखयता राव तुमकां. हेचो झोला. चलो हम चल पड़े अभी, चलो. माझा झोला घेऊन जाऊ होता. होगी बॉल लागा. अमिताभ बच्चनाची शेरवानी कोई दिसता न्ही. लायटिंगच बरी दिसता आणि कांयच ना म्हाका जाल्यार लायक जावं. तेका एक कपडो लायक जावंक ना वचच्यान. इतले कपडे हा पळय, इतले कपडे म्हाकाय लाग जाना. एक मदीं खंय तरी पनीर हाडलेलो हांवें दाखयलें न्हू. तो ड्रेस खंय न्हू तो पनीर आसले तो बरो आहलो, तो बरो आहलो. हो न्हू तो ग्रीन पनीर. तो पळय न्हू नेवो कसो दिसत ना.
चलो बॉय करून जाऊ. बरं दिसतं काय ना बरं दिसतं. दिसतेच सगळे बरं दिसतं परत. याचा छोला आणि हा छोला घेऊन फिरता आणि मग याने चांगला आपले व्हिडिओ काढणार आपण शूटिंग करतो. जी मालिक बोलो. मालिक वो थोड़ा गलती हो गई. हे फाल्या पोरवरी व्हरताले म्हाका पळयत. याने बॅग घेतलेले शॉपिंग एक कपडो ना त्या बॅगात एक कपडो ना सिंगल. हा कपडे बरे पडे का लायक जावना तुमका दाखयता. म्हाका कित्याक लायक जावना ते सांगता तुमका. म्हाका न्हू हे मातशे असले चड प्रिंटेड लायक ना. घालता हांव प्रिंटेड ना न्हू बट चडूय अशे ओवर प्रिंट आसलेले लायक ना म्हाका. आनी हेका पळयात म्हाजो झोला घेवन भोंवता आनी विटला ह्यो आतां हेका परत आतां पोरवरी व्हरतले फाल्यां. हांगाय प्रिंट हांगासरूय प्रिंट आनी हांगासरूय प्रिंट. प्रिंट आसा म्हणून काय ना बट कलर मातशे म्हाका लायट जाय आसले. आम्ही दोघांचं आउटफिट ह्यो कलर बी असो हे कलर म्हाका इतले आवडोंक ना. बॅग काडून रिटर्न दवरला आतां आमी. आतां वयतले वेस्टर्न सेक्शनान कितें बरें मेळटा. ट्रेडिशनलान तर काय बरें मेळोंक ना म्हाका. काय जाता आमी वेस्टर्न सेक्शनान येयल्या. वेस्टर्नान तरी म्हाका लायक जाली पॅन्टी बी आनी आतां टॉप्स आनी हे सगळे क्रॉप टॉप्स. वेस्टर्नान पळयतली कितें बरें मेळटा. हो एक गाण्यान लायक केला आता कितें तो हो कोण आहा तो मिनियन म्हणजे गाडये घाल्लो पळय किचन. मग खूप बरो दिसलो आणि कांयच ना. 1 hour later. हेणे आपल्या कियातरी 2 टी शर्ट आणि एक पॅन्ट घेतल्या. घरा वचून दाखयता मागीर लेट जाला आमकां. फायनली सो आमची शॉपिंग करून जाली गायज. कितें घेतलं तर तुमकां घरा कडेन पावन दाखयतले. आनी हांव येयल्लें घेवपाक भलतेंच आनी घेतला भलतेंच हांवें. हरशीं हांव ट्रेडिशनल पळोवपाक येयलेलें आनी घेतला हांवें वेस्टर्न. आतां बड्डेक काय घालचें काय ना तें. आनी हेजें तोंड पळयात थंयसर बसून बसून विटला. आतां भायर सरतलीं आमी. पावस पडटा मातसो सो रावल्या हांगासर. रेनकोट हाडूंक ना आपलो. आनी इतलोय कलेक्शन लायक जावना म्हाका. हरशीं हांचो न्हू 2-3 वर्सां पयलीं चवथी कडेन बी बरो कलेक्शन येतालो. आतां सगळे रिपिटेड कशें आसा. आतां पळोवया पोरवरीन पळयतली ना जाल्यार ऑनलायन पळयतलें. भाई जादू जादू देखो जादू. आता हे गाडी चलयताला हांव ना चलोवता. कोण हाडला कोण न्हू. 1 hour later. सो गायज आत्तां घरा पावले आमी. आनी हो पळय पप्पा हाय कर न्हू. आनी मम्मी दाखयता तुमकां. मम्मी बसले ह्या सायडीक. हाय कर. आनी केशव दाखयता तुमकां. समतो येवन हांगा पळय कितें करता तो. हाय गायज हे पळयात हे एक टॉप हाडलाय. कशें दिसता न्हू. हे एक टॉप हाडला. टी शर्ट आनी हे एक हाडला टी शर्ट घरान घालपाक. आनी पॅन्ट हाडला. कशा कशा बड्डेक कपडे ते कशा म्हणजे कपडे कशा कपडे. मम्मी म्हणटा बड्डेक हाडूंक गेल्ले कपडे आनी कितें हाडला काय खंय. कशा न्हू कपडे.
बरें आहा आणि आमगेर खतरो के खिलाडी चालू हा. आता डायरेक्ट मागीर मेळटले तुमकां आमी. बाय बाय. A few moments later. सो आय होप तुमकां आयचो व्लॉग आवडला आसतलो. हरशी लास्ट इयर लास्ट इयर न्हू, हरशी आमी गणपती न्हू ते पार्रा एक देवूळ आसा थंयसरल्यान बूक करताली. बट लास्ट इयर दिसता कितें तरी इशू जाल्लो POP गणपती खातीर, म्हणून आमकां थंयसर मेळोंक नाहलो. मागीर आमी गेल्लो म्हापसाच्यान गेल्लो आमी बोडगेश्वर टेम्पल हा पळय. माझ्या दोळ्यान बोट्यो घालची. बोडगेश्वर टेम्पल हा पळय तेच्या ऑपोजिटूच हा, थंयसरल्यान गेल्लो आमी. सो ह्या फावटी आमी थंयसरल्यानूच बूक केला. आनी आमचो गणपतीचो फेस रिवील तुमकां डायरेक्टली चवथीकूच दिश्टी पडटलो. सो आयचो आमचो व्हिडिओ तुमकां लायक जाला आमच्या चॅनलाक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. मोग आसो रे चड व्हडलो जावं ना व्हिडिओ, पण हांवें जी शॉपिंग केल्या ते कपडे पळयात. हांवेंनूच केल्या ती शॉपिंग. हेणें केल्या. हेणें काय बर्थडे गिफ्ट दिल्लो हांवें. हेणें दिवंक ना, हे आमकां आमच्या नेबराच्या चेडवान दिला. क्यूट दिसता न्हू. हांवें ट्राय केलो तो लॅडीज तो पडटा. दाखयला दिसता तुमकां. ओ Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye bye.